Shiri Baba Baba Arari Baba 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 Mama Mama Shiri Baba 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 Shikari Baba 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 Mama Mama Shikari Baba 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 Shiri Baba 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 Mama Mama Shiri Baba 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 Shiri Baba 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 Mama mama ri shiri ba 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 ba. Ara re 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 ba 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 ba. Mama 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 ri shiri ba 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 ba. Ara re re ba 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 ba. Mama 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 ri shiri ba 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 ba. Shiri ba 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 mama. Shiri ba 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 ba. Shiri Baba 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 Bari Baba 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 Shiri Baba 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 Mama 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 Ri Shiri Baba 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 Shiri Baba 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 Shiri Baba 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 Mama Mama Ri Shiri Baba 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 Arari Ri Baba 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 Mama 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 Ri Shiri Baba Baba Arariri baba baba mama 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 ri shikari baba baba shiri baba 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 mama 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 ri shiri baba baba Arariri baba 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 mama mama ri shiri baba 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 shikari baba 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 mama mama Arariri baba baba shiri baba baba mama shiri baba 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 ri baba baba Arare re re ba 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 ma 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 ba 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 re ba ba Arare re 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 ba 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 ma 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 Shiri ba 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 ma ma Shiri ba 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 Re ba 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 Shiri ba 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 re ba 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 Shiri ba ba Arare re 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 Lord, thank you, Jesus. Shiri ba 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 re Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Father, thank you, Jesus. Hallelujah. Shukari, bari, 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 bari. ba 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 Shiri ba 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 ma ba 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 Bari, 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 bari. Shukari, bari, 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 bari. Shukari, bari, 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 bari. ma Bari, ma bari, ma bari, ma bari, ma bari, bari. ma Shiri ba 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 re ba 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 Ara re 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 Shukari, bari, 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 bari. Shiri ba ba Bari, 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 bari. Bari, 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 Shiri bari. ba 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 ma 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 re Bari, 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 Shiri bari, ba bari, ba ba bari, ba bari, ba re ba bari, 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 bari. Shiri ba 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 Bari, 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 ba bari, 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 bari. Bari, 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 Shiri bari, bari, bari. Shikari ba 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 ma 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 Shiri ba 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 Shiri ba 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 Shiri ba 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 Thank you, Jesus.
Shiri Baba Baba Shikari Baba Bari 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 Baba Bari 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 Bari. Baba 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 Baba. Shikari Bari 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 Bari. Shikari Bari 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 Bari. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही स्टार्ट करूया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Amen. वेळा बापा या वेळा कधी तुका अर्घांदिता बापा. बापा तुझे उतार म्हणता सत तो समजून काढणे सत तुका सुटका दिता म्हणून स्वतःची ती जन्वाई आम्ही जोन काढ घेताना आमका ती सुटका दिवची जाऊन असं आमच्या जिवितांत बापा तुझे उतार शिकून आम्ही अंगसर परत्यान आम्ही जमल्या बापा. एका मनांत एका काळजांत एक कुटुंब जाऊन आम्ही जमल्या बापा. बापा तुझे उतार ते दिसाने दिस आम्ही शिकताना बापा आम्ही आत्मिक रीतींत वाडावळ जाऊन असां बापा. आमचे आत्मिक वाडावळ जायते एरियानी आम्ही करेक्शन करून घेऊन आम्ही आत्मिक रीतीने ही संसाराची साल आम्ही इल्ले पयस कर बापा. तुझे उतार शिकूंक तुझे उतरांत आम्ही थीर रावूंक आमकां जायते ही एक बायबल क्लास उपयोग पडते बापा. तुवें वेळ दिला तुका अर्घां दिता बापा. बापा आनीक चड तुझे उतराची ती गुंडायची जन्वाय आम्ही शिकून उतर खाली एक उतरस जायनासतना बगारते आमचे जिवीत बदलूनचे आणि आमच्या जिवितांत ते कार्यरूपाक घाल सगळ्या एरियान ती फळाबरीत जाऊन आमच्या जिवितांत मात्र नाही हेरांच्या जिवितांत ती फळाबरीत जाऊन जाऊनचे बरी तू करताय बाबा. तुका अर्घां दिता पवित्रज्ञ संपूर्ण तुझ्या कंट्रोला काणगे कितें हांगा शिकोंक जाय कितें हांगासर शिका जाय आम्ही जायते फाटल्या दिसात पवित्रज्ञ आम्ही जिबेच्या भासाच्या एक उपयोग आम्ही शिकून आज आम्ही तेच एक वा दोन आम्ही उपयोगाचे शिकून वेताना आम्ही आमच्या दिसपडत्या जिवितांत चड आणि चड ती जिबेची भास त्या पवित्र आत्म्यान दिल्या त्या देण्याची ती भास आम्ही चड आणि चड उपयोग कर आमच्या जिवितांत खंयच्याय अडखळ्यो वा खंयच्याय सुपळभरीत जिवीत आम्ही जोन घेवंक जायनातल्या टायमार हाचे एक जिबेची भास आम्ही चड आणि चड उलोवन सैतानान कितें पुरो आमच्या कुटुंबात जिवितांत जावंक पुरो वा आमच्या कार्यांनी जावंक पुरो आमच्या घरच्या कामांनी जावंक पुरो भुरग्यांतय जावंक पुरो कितेंय अडखळ आसल्यार कितें चड आणि चड आम्ही जिबेची भास उलयतना ते तुटून पडचो वा सैतान तें धांवन पूर्ण धांवसो जावन आसा ताका अर्थ जायनातली भास जावन आसा बापा. वय आम्ही चड आणि चड ती प्रॅक्टीस करूंक आसा चड आणि चड आम्ही उलोवंक आसा बापा. ताची उपयोग आम्ही चड आणि चड शिकताना आमकां आनी चड आम्ही ठाणे येवन ती भास उलोवचे बरी टाइम वेस्ट करिनासतना देवाच्या त्या आजारपणांत आम्ही करसूंक बापा. पवित्रज्ञ तू आमकां शिकोनदार जावन आसाय तू आमचो शिकोनदार जावन आसाय तू आमचो हेल्पर जावन आसाय हांगासर पवित्रज्ञ म्हाकाच तुका समर्पण करता कितें हांगासर शिकोंक जाय सगळे तू शिकय म्हज्या आसकतकायेंत तू म्हाका बळवंत जावन आसाय. थँक्यू होली स्पिरीट. आनी कोण पुरा झुमार आसात तशेंच युट्यूबार कोण पुरो आसा सगळ्यांकी आनी मुखल्या दिसांनी पळयतले हर एकल्यांकी तुका समर्पण कर हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आम्ही जिबे भास
एक प्रयोजन आमी शिकून आसा तुम्हार दिसात हांव आज आमी एक शिकया आमी जिबेची भास उलयता वा अन्य भास आमी चड आनी चड उलयतना आमचे मुखामळ देवाच्या महिमेक प्रकाशीत जाता आमी चड आनी चड उलयतना आमचे मुखा प्रकाशीत जाता आमचे मुख प्रकाश एक पर्ज जावन आसा जिगे वा एक सुकोत आसा जे उलयतात न्हू आमकां परजळीत जावन आसा जे. आमचे परजळीत जावन आसा जाय ते कशे चड जिबेची भास उलयतना आमी परजळीत मुखामळ चड आनी चड जाता खाली मुखामळ मात्र न्ही काही एरिया आमी भितरी आमची डिप्रेशना बरी आसा जाल्यार आमच्या मनांत नाका जाल्ल्यो आलोचने टॉट्स येता जाल्यार वा मन समाधान नासतना आसूंक पुरो वा एक तर केदाळे सुकले एक तर डल एक तर केदाळे एक तर काय म्हणटात एक समाधान नातले जिवीत तशें आसा जाल्यार आमी चड आनी चड जिबेची भास उलयतना एक प्रकाशीत जावंक साध्य आसा आमकां कळटा आमी ह्या संवसाराचे आमचे तोंड परजळीचे जाल्यार आमी संवसार ब्युटी पार्लराक वचून गे फेशियल गे ब्लिचींग ते हे करून आमी परजळीत करून खाण घेता ही सूख ना तंतू आमकां समस्या येता आमचे कळटा आमचे तोंड वैगे इल्लेशे वेळार इल्लेशे वेळाक ते इल्लेशे वेळाक वा एक गोवान कितें सांगलें सासूमाईन कितें सांगलें घरांत चड उणें जालें इल्लेशें ते दळापुरा काले जाता ते इल्लेशे वेळाक आमचे तोंड काले ते सुकून वेता वैगे ते परजळीत जावन उरना आमी पळोवंक गेल्यार एक्सोडस 34:29 34:29 निर्गमन 34 वायले सिस्टर नांगे म्हणल्यार बायबल काढ घालेंगे ब्रदर ना कोस्ट म्हाका घालूंक जायना तुमी घालीच ओके तुम्ही कोस्ट आसात न्ही ब्रदर नाही नाही हांव नाही वायलेट खंयच्या नावार जॉईन जाला पायलट ना न्ही ब्रदर सकयल 34:29 ने सिस्टर वय वायलेट लास्ट मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हाती घेवन रवी एक मिनिट खंयच्या नावार जॉईन जाला ब्रदर सेम वय म्हाका हांगा कळटे ना एक मिनिट राव तुमकां होस्ट करता जातागी नांगे ಗೊತ್ತು तुमकां होस्ट करूंक जाता न्ही क्लेम करता केले पळय ब्रदर म्हाका पायलटाचे माहिती ना आता लास्ट वय आता कळले चला ओके वास सिस्टर वास मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हातीक घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवतना सर्वेस्पराकडे उलयल्ले वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळतली म्हूण तो नेणो आसलो हांगा कितें मोइजे सोडल्या शासनाचो पळयो हाती घेवन सिनाई पर्वता वयलो सकला देंवतना
तो दा आज्ञे दितात ताका वैगी तेन तावन ते पळी काणयोनो त्या पर्वता तावन तो सेकेल देऊन ताना सर्वेस्परा कडे उलयिल्ल्या वरवीं हांगा म्हणटा सर्वेस्परा कडे उलयिल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळतली. आता हांगा आमकां पळोवंक गेल्यार मोइजेक देव खाली एक देव जावन आसलो. What's Jesus maswar ni ताका mami? ते सर्वेस्परा कडेन मुखार मुखार तो उलयतालो. सर्वेस्परा कडेन तो मुखार मुखार उलयतालो आनी ताका एक खाली देव जावन आसलो. जाल्यार आमकां आतां बघा ताणे आमची भुरगीं करून काण गेल्यान वैगी आमी ताची भुरगीं आनी तो बाप आमी हांगा सर्वेस्परा कडेन की डिस्टर्ब जाता माईक म्यूट करा ब्रदर. सर्वेस्परा कडेन उलयिल्ले Mami kade वरवीं warma. ताचे मुखामळाची ताची कात ती परजळतली. तशेंच आज आमी आमचे तोंड हे परजळजे जाल्यार आमचे मुखामळ परजळ जाल्यार मोइजेक देव बापय जावन आसलो जाल्यार आमकां आतां तो बापय जावन आसा आनी मोइजेक तो अधिकार नासलो जाल्यार आमकां मोइजेक आदावान केल्ल्या त्या पातका निमती तो पयसत आसलो जाल्यार आमचे खातीर जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो आनी आमकां ताणें पातकांतले ताणें सोडयले आनी तो मेलो आनी आमी ताका आमचो देव सोडवंदार बाप म्हणून आमी स्वीकार केले. ते दळा आमकां कितें जालें आमकां मुखार मुखार उलोवचे ते भाग आमकां मेळ्ळे. ते एक भाग जावन आसा जिबेच्या बासांनी उलोवचे आमकां मुखार मुखार उलोवप ते मोइजे कशे तो हे आसलो म्हणून तो उलोवन आसतना ताचे मुखामळ जायते आनी तो ते देवा लागीं ते संबंध ताणें दवरून तो ते पळी काणयेन सकयल येताना ताचे तोंडा मुखामळ कशे परजळतले गे आज आमकां ही जिबेची भास मुखार मुखार उलोवच्याक बापा लागीं मुखार मुखार उलोवच्याक ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक दिल्ली ती भास जावन आसा. वैगी त्या देखून आमी चड आनी चड ताच्या त्या कनेक्शनांत आसतना चड आनी चड उलयतना आमकां ते कळटा. आमी पळोवंक गेल्यार उत्पत्तींत आदामाक दोगां भुरगीं आसलीं कायन आनी एबेल वैगी तांणी दोगांयनी बली भेटयली. बली भेटून जाले उपरांत एबेलाची बली देवान स्वीकार केली आनी कायनाची बली देवान स्वीकार करूं ना वैगी करेक्ट मो वय ताका कायन कितें जालें कायनाक राग आयलो आनी ताच्या भावाक तो कितें करता मर्डर करता ताका मारून उडयता ताका वैगी तो मारून पाटी येताना ताचे मुखामळ कशें आसता सुकोवन गेले म्हळ्यार एक तर रागाचे आसूंक पुरो नाल्यार एक भियाचे वा ताचे मुखामळ परजळीत नातले वैगी म्हळ्यार काले म्हणटात ताका एक तर सुकोवन गेल्ले बरे तशें आसले. तो केदाळा ते ताच्या भावाक मर्डर करून पाटी येता आसतना ते दाळा ते विचारता ताका खंय आसा तुजें तोंड कित्याक तूं सुकोवन गेला तुजें तोंड कित्याक हें जावन आसा तुजें तोंड कित्याक सुकोवन गेला म्हणून तो विचारतना तो म्हणटा हांव कितें तुजो भाव खंय आसा म्हूण विचारतना तुज्या भावाक हांव राखोनदार गे म्हणून सांगता तो. ताका देव सांगता तूं बरें काम केल्लें जाल्यार तुजें मुखामळ परजळतें आसलें मुखामळ परजळतें आसलें तुवें बरें काम कर आयिल्लें जाल्यार वैगी. तशेंच आमी जिवितांत आमी कोणाक म्हणी मर्डर केला गे उतरांनी आमी कशें करता उतरांनी ते उतरांनी आमी केल्ले वरवीं पळय जायते पटी आमी कोणी कितें उलोवन एकदम राग वा कोणी कितें सांगून एकदम आमी एक व्हडल्यान उलोवचें वा एक तराचें काले म्हणटात एक तर रागान उलोवचें गे
ते कशे भितर ताव न्हू त्या भितर आसले वरवीं तेंच भायर येवचें वैगी आमी मर्डर आमी वचून मारून उडयचें म्हणना ते कायनान केले एबेलाक मारून उडयले जाल्यार आमी हांगा तशें करीचें म्हणना आमी उतरांनींत आमी कितें करता आनी एकल्याक मारून उडयता वैगे उतरांनींत त्या देखून आमी जॉन 1:3-15 काडया 1 जॉन 3:15 सिस्टर ಎಂತಿಗೆ आठवास आपल्या भावाचो द्वेष करता तो हर एकलो गुन्हेगारच सै खंयच्याय गुन्हेगारातय सासणीक जीवित ना तुम्ही जाणात हांगा कित्याक हांव सांगता म्हण सांगल्यार ते मोइजे देवाच्या संगातपणांत आसतना देवाच्या त्या आजारपणांत तो सेकेल देवन येतना ताचें तोंड पर जाल्लें हांगा पळोवंक गेल्यार कायनान एबेलाक मारून उडयल्ले वरवीं ताचें तोंड कितें बावून गेल्लें ताचें तोंड एक तर परजळीत नातल्लें आनी ते देव इसारतना देव म्हणटात हांव तुजो राखणदार गे हांव तुज्या त्या म्हज्या भावाचो राखणदार गे म्हणून तो इसारता ताका देव म्हणटा तूं बरें काम केल्लें जाल्यार तूं बरेंत उलयतें आसलें तुजें तोंड परजळीत जातें आसलें कित्याक तो ते मर्डर करनासलो मर्डर करना आयिल्लो आज आमकां ह्या नव्या सोल्ल्यान आमकां आज देव आमचे लागीं उलयता आमी मर्डर म्हळ्यार मारून उडोवचें खाली कोयतेन मारून उडोवचें न्ही जस्ट आमी आमच्या भावाक आमी द्वेश करता जाल्यार वैगी आमच्या भावाक आमी द्वेश करता जाल्यार वा आमच्या भावाच्या विरोध आमच्या कोणाच्या विरोध आमी एक उतर उलयता जाल्यार वा कोणाय लागीं आमी उलोवचें सोडला जाल्यार आमी कितें म्हणटा आरे एकलो कुणीगारच सै आमी कुणी करीचें म्हणना आमी कोण विरोध वा द्वेश उलयता आमी आरी एकलो कुणीगार भावाच्या विरोध जावं दी तांच्या विरोध आमी उलयता वा तांकां मन दुखयलां वा तांकां आमी दुसऱ्या पाड उतरांनी आमी उलयल्या आरी एकली आमी कितें म्हण येता कुणीगारच सै म्हण येता आमी कुणीगारच कुणीगार अशें एक आमचे भितर आसा जाल्यार आमी कितलेय मेकअप करून दी वा कितलेय आमी सोबीत दिसा जेवण केल्यार खंडी जावन आमचे आत्मीक रितीन आमचे भितरले आत्मीक जिवीत कितें जाता तें कुणीगाराकच समान जाता कुणीगारातय केदाळय ताचे थंय सस्नीक जिवीत ना कोण कुणीगार आसा ताचे कडेन सस्नीक जिवीत ना तो केदाळय त्या एमकोडाच्या त्या उज्याक वसूंक तो लायक त्या देखून आमी ताका वेची भुरगीं न्ही आमी केदाळा सड आनी सड जिबेच्या बासांनी आमी उलयता आमचें तोंड परजळीत जाता ते उजवाड तो महिमेचो उजवाड आमचे भितर येता आनी आमचे भितर आसलो तो पाड स्वभाव कितें आसा तें सगळें कान उडोवन आमी विरोध करची भुरगीं न्ही आमी कोणीय येवन दी आमी तांकां मोगान वा आमी सस्नीक जिवितांतय आपोवन व्हरची भुरगीं जावन आसात प्रेज गॉड हालेलुया अर्थ जालें गे केदाळा आमी जिबेच्या बासांनी सड आनी सड उलयता सड आनी सड उलयतना आमी देवाच्या त्या महिमेंत आमी प्रकाशीत जाता केदाळा ते महिमेचे ते उजवाड तो आमचे भितर येता आमचे भितर येतना आमचे थंय आसले ते पाड स्वभाव खंयचे पुरो आसात सगळे पयस करून आमी द्वेश करची भुरगीं न्ही आमचे विरोध कोणी आयल्यार तांकां मोगान तांकां मोग दिवन तांकां बोगसाणें दिवन आमी तांकां सस्नीक जिविताक हाडची भुरगीं आमी जावन आसा त्या देखून देवाची महिमे म्हळ्यार देवाचो तो उजवाडाक आमी ओलिके करूंक आसा देवाची महिमे म्हळ्यार देवाचो तो उजवाड त्या देखून आमी कितलें सड आनी सड जिबेच्या बाजांनी आमी मागणें करतना आमी कितें जाता आमचे भितरले काळीज बदलावन जाता आमचे भितर आसलो द्वेश पयस जाता आमचे भितर आसले
डाउट्स पयस जातात, आमचे भितर असले मोसोर पयस जाता, आमचे भितर असले ते काळोखाचे जिवीत पयस जावन आमी उजवाडाक येता आनी आमी कोणाच्याय घराक वचून दी तेय तो उजवाड जाता. कित्याक जेजूचे उतर म्हणटा वा जेजून आमकां सांगला, तुमी ह्या संवसाराचो उजवाड. आमी ह्या संवसाराचो उजवाड वय तो उजवाड म्हजेर आसा जे जाल्यार म्हजे थंय तो सवयो कोणी करचे म्हळ्यार कोणाचे विरोध उलोवच्यो वा कोणाकी उतरांनी दुखोवचे, तांचे मन दुखोवचे वा मन दुखोवन काणयोचे, पोटाजालीचे, मोसूर, द्वेष, नाबोगसाणे, काळोखाचे सवयो येले पुरो सवयो म्हजे थंय आसा जाल्यार कितें जाता ते आमी उजवाड म्हण जावंक जायना. उजवाड आमचे थंय आसा, उजवाड आमकां दिला, आमकां सांगला देवान दिल्ली ती बसोनी खरेंच. कित्याक तुमी संवसाराचो उजवाड, तो उजवाड जायचे जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्या घरा वेतानाय तो उजवाड तो प्रकाशीत जायचे जाल्यार आमी कितें जायचे, आमचे ते असले अर्येक स्वभाव, देवाच्या विरोधाचे अर्येक स्वभाव पयस जावंक आसात. ते अर्येक स्वभाव पयस जायचे जाल्यार आमी चड आनी चड देवा सांगात त्या इंटिमेसी रिलेशनशिपांत, त्या सांगातपणांत आमी आसचे मस्त गरजेचे. केदाळा ते सांगातपणांत आमी आसा, आमी नवी रचना जाल्या वा आमी पवित्र आत्म्याक स्वीकार केला म्हणल्याची एक गुर्त जावन आसा. आमी जिबेच्या भासांनी चड आनी चड उलोवचे म्हळ्यार आमी रिलेशनशिपांत, देवाच्या रिलेशनशिपांत आसचे आमकां कळटा. आमी पळया 2 कोरिंथी 3:18 कोरिंथकारांक बरयले दुसरे पत्र 3:18. आम्ही सोम्याचे महिमेंत चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारक्याची रुपांतर जाता. आत्मो जावन आसल्या सोम्याचीच काम हे. उक्त्या मुखामोळान सोम्यांची महिमा प्रतिबिंबित करता ते आरशे. म्हळ्यार आमी केदाळा जिबेच्या भासांनी चड आनी चड उलयता. आमचे मुखामळ परजळचे मात्र न्ही, ती महिमा, ती देवाची ती महिमा, तो उजवाड आमचे भितर येवन आमी देवा सारक्याचे जावन परिवर्तन जाता, देवा सारक्याचे आमी जावन रुपांतर जाता. हांगा क्लियर म्हणटा, उक्ता मुखामळान सोम्यांची महिमा प्रतिबिंबित करता. सोम्यांची ती महिमा आमी प्रतिबिंबित कर. आरशे, आता आरशे पळयतना आमी कितें ते प्रतिबिंब वैगे आमचे प्रतिबिंब ते सडता. आमी सोम्यांच्या महिमेन चड आनी चड परजळता. केदाळा आमी चड आनी चड जिबेची भास उलयतना आमी सोम्यांच्या महिमेन चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारकेचे जावन आमी रुपांतर जाता. आमकां देवान ताच्याच सारक्याचे, ताच्याच स्वरुपायेचेर आसला. आमी एफिशियन्स 5:1 म्हणटा आमी ताचे इमिटेटर्स, म्हळ्यार ताच्या सारकेचे आमी जावन आसा, ताच्या सारकेचे जावन आमी रुपांतर जाता. आत्मो जावन आसल्या कोणाचे हे सोम्यांचेच काम अशें जायचे जाल्यार हे पुरो कोणाचें काम, सोम्यांचें काम. हे आमी चड आनी चड केदाळा ताच्या संबंधांत आसतना, ताच्या कनेक्शन आसतना, पवित्र आत्मेद्वारे ताचे त्या रिलेशनशिपांत आमी आसतना चड आनी चड ते जिबेची भास आमी उलयतना ताचे सारकेचे आमी जाता. ते बरी आमी चलो ताचे आमच्या तोंडांतावन येवची उतरां आमच्या तोंडांतावन येवची आमी केदाळा ताचे सारक्याचे जाता. आमी आमच्या तोंडांतावन येवची उतरां कशी एक अधिकारान उलोवची उतरां जावन आसा. पळय, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत जियेता तो अधिकारांत उलयलो. वैगी अधिकारांत तो कुर्डे दिसले ताका, कुर्ड्या ताणें दिश्ट घे म्हळें, कान्नांतल्यान एफाता म्हळें, म्हळ्यार अधिकारांत तो उलयलो. ताका कितें जाय तें उलयलो. जाल्यार आमी ताच्या सारक्याची ताच्यात अंत जावन आमी अधिकारांत उलोवंक फाटीं सरता. आमी ते अधिकारांत आमी उलयना आनी आमकां ते समस्या दिसतात, कितें आमकां दिसता तें आमी उलयता. वैगी
हांगा आमी देवाच्या सारक्याची जाताना आमच्या तोंडांतावन येवची उतरां अधिकारान बरोवली उतरां जावन आसतात. प्रेज गॉड, हालेलुया. आमी कोणाच्या घरा वेताना तांच्या घरा अशी पिडा गुण जाता. म्हळ्यार देवाचे उतर म्हणटा तुमी कोणा पिडेस्ता वयर हात दवरल्या पिडेस्त बरे जाताले आनी ते सैतान धरले आसल्यार ते धांवताले. तांचे समस्ये पयस जाताले, तांची कुटुंबां बरी जाताली. वैगिके दाळा आमी देवाच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाताना, देवाच्या सारक्याची जावन रुपांतर जाताना आमी ताचे बरी जाता. आमी आमी उलोवची, आमची आलोचना, आमची स्वभाव हर एकी देवा सारक्याचे जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक्यू जीसस. समजलं की इतलें? समजला. प्रेज गॉड. Praise God. ब्रदर रोनाल्ड एक कोरिंत घरांक बरयल्या 3:18 विशयान दिले सांगेत गी वय तुमकां काले रेवलेशन. ते 17 सांगता. 17 अंत आमकां तें धरून आमी वचचें पयलें. कित्याक म्हळ्यार हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. सोम्याचो आत्मो आमचे थंय जियेता. त्या खातीर खंय सोम्याचो आत्मो कोणा थंय जियेता तो हर एकल्या थंय स्वातंत्र्य आसा म्हणटा. स्वातंत्र्य म्हळ्यार ताका हर एका तावन सुटका मेळटा. कित्याक आमी सोम्या तावन आमी सोम्याच्या आत्म्या सवे आमी जियेता. म्हळ्यार ते एक रिलेशनशिपांत जियेता. आमी आमच्या पंचेंद्रियतान न्हय आनी आमच्या कुडी प्रमाणे न्हय, आमच्या आत्म्या प्रमाणे. त्या खातीर सांत पावल आमकां म्हणटा आत्म्या प्रमाणे चला म्हणून. त्या दाळा आमी आत्म्या प्रमाणे चलता त्या दाळा आमकां ते आत्म्याचे रुपांतर, कित्याक म्हळ्यार उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता. ते ताच्या रुपांतर जाता. आत्मो जावन आसल्या सोम्याचेंच काम आहे. कित्याक म्हळ्यार ते आमकां एक माईक डिस्टर्ब जाता ब्रदर, ते ऑफ करा. रियल कितेंच आमकां ताचे तावन आमकां आमच्या सोम्यान वा देवान दिल्ली आमचे कितें अधिकार वा आशिर्वाद आसा आनी ते स्वतंत्राय हे तिनी आमकां ते अनुभव करूंक जायना. केदाळ म्हणसर आमी त्या आत्म्या प्रमाणे आमी जियेना. कित्याक हांगा उक्त्या मुखामळाचे सोम्याचे प्रतिबिंबीत करता ते आरशे. आमी सोम्याचे, कित्याक म्हळ्यार आमी सोम्याचेंत प्रतिबिंबीत. आतां आमी आरशांत पळयल्यार आमचें कालें दिसता, प्रतिबिंब मात्र दिसता. तशेंच आमी सोम्याचे मनीस. हांव आतां क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार हांव क्रिस्ताक प्रतिबिंबीत करता. आनी केदाळ हांव क्रिस्तांव म्हणून हांव व्हडा हातूं सांगता. कित्याक म्हळ्यार एक अधिकार आसल्या मनशान. क्रिस्तांव म्हळ्यार तो एक अधिकार आसलो मनीस. ताचे थंय हर एक उजवाड असो मनीस आनी ताचे हर एक साल आनी ताचे उलोवणे, ताचे करणे हर एक ते उजवाडाच्या मनशा बरी जायचे. कित्याक जेजू मुस्तू ताणें ताची बापाची शुभवार्ता प्रगट करतना ताका मस्तू फारिजे वतावन, शास्त्री तावन आनी हर एका मनशा तावन ताका ताची केळकुळां केली आनी ताका ताणें शिकवण दिवच्याक नियमशास्त्र हाडून ताका कन्फ्यूज करचे बरी केलें आनी ताका मस्तू तराचे सबार ताका संवसारान मस्तू आत्मान सश्चेतली कामां लोकां तावन जाली. सो त्या वेळार सोम्यान, कित्याक ताचे थंय देवाचो आत्मो आसल्यान आनी तो केदाळ तो पवित्र आत्म्यान भरलो, ताचे थंय तो पवित्र आत्मो काम केल्ले वरवीं. कित्याक म्हळ्यार जेजू दिसाक शिकयतलो पूण राती तो वचोन बाप्पा लागीं तो ताचो संबंध तो परत्यान आनी परत्याक त्या संबंधा वयर तो उलयतलो.
सो तशेंच आमी तशेंच आसा जे आमी केदाळा आमी खाली आसता आमचे मन कितें नाका जाल्ल्या संगतीक वेता आमी आयडल मायंड म्हणटा म्हळ्यार आमी कितें एक्टिविटी करिना त्या वेळार आमचें मायंड आयडल आसता आनी त्या वेळारच आमकां नाका जाल्ल्या संगतींत आमकां वण हाडचें जालें आमकां ते सैतानाची कामां सुरू जातात त्या वेळार हांव त्या वेळार हांव देवाचे त्या रिलेशनशिपाक वेता त्या दाळा म्हजे थंय तो देवाचो उजवाड आनी देवाची जाणवाय म्हजे भितर ती ऑपरेट जाता ती पवित्र आत्म्याद्वारी आनी ताचे वरवीं म्हजें रिलेशन बरें जाल्ल्यान म्हाका त्या कितें म्हाका त्यो संगतीत हांव पाड संगती म्हज्या मतीन गुंतात आनी त्यो म्हाका कार्य करूंक प्रेशर घालतात म्हळ्यार हांव उलोवंक जावं पुरो पळोवंक जावं पुरो आयकूंक जावं पुरो आनी कितें करूंक जावं पुरो ह्या संगतीक म्हाका प्रेशर घालतना हांव ताचे वयर हांव एक जैतेवंत मनीस जावंक जाता त्या खातीर आमी प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी जावंक आमकां सोम्याच्या महिमेन चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारक्याचे जावन रुपांतर जाता हे रुपांतर जाल्ल्याचें हें काम जावन आसा आमी रुपांतर जावन त्या दाळा आमचे ताचे तावन आमचें तें कार्य जाता कित्याक आमी केदाळा ते सोम्याच्या रिलेशनशिपाक वेता कित्याक देव जेजू क्रिस्त शिसांक कान घेवन दोगांक तेगांक कितें शिसांक कान घेवन तो रुपांतर जाल्लो त्या दाळात ताणें सांगलें पेद्रोन म्हाका सॉरी एलिया मोयजेक आनी तुका एक 3 हांगा तंबू मारया म्हणून सांगलें रुपांतर जाताना कित्याक म्हळ्यार त्या दाळात थंय पेद्रोक ताचे मोयजेचें ताका हें दिसलें कितें तें रुपणें दिसलें आनी तशेंच एलियाचें ताका तें हर एक जावचें तें पवित्र आत्म्याद्वारी तें कार्य जावचें केदाळ आमी देवाच्या रिलेशनशिपांत आसता त्या दाळा तें आमचे थंय ती कार्य जातात सो त्या खातीर आमी आमचे केदाळ आमी एकसूरपण भोगता आनी केदाळ आमकां वायट सक्तेतावन आमकां एटॅकां येतात हर एका मनशाक येतात ती एटॅकां ती खालीच हे म्हणचे न्हय प्रिचरांक येनात वा चड बायबल वाचच्यांक येनात वा आनी तशें म्हणून न्हय हर एकल्यांक येतात आनी तांकां चड येतात कोण देवाच्या संबंदांत चड आसात तांकां चड हर एका तावन आनी मुखल्या मनशां तावनी येतात तांच्या मोगाच्या मनशां तावनी देवाच्या विरोध संगती करच्या टेम्पटेशनां येतात सो त्या वेळार आमी आमचे थंय ते रिलेशनशीप सोम्याचे आमी चड आनी चड ताचेर आमी गमन दिवन कित्याक देवाचें उतर म्हणटा म्हज्या उतरांक तुमी चीत दिया म्हणटा सो आमी चीत म्हळ्यार आमी समा तें आमचे भितर खाण घेवन आमी आमचे भितर आमचे सोवें तें कार्य करचें जावन आसा सो त्या खातीर हांगा हो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा थंय आमकां स्वातंत्र्य मेळटा हर एका संगतीत हांव आमकां थंय स्वातंत्र्य येता ती स्वातंत्र्य आमी आपणायचे जाल्यार आमी सोम्याच्या रिलेशनशिपांत आसाचे प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया थँक्यू कोरिंथकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 5:15 घाल सिस्टर जी येतेल्यानी ह्या फुडा आपणा खातीर जिवचे न्हय बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवन जालो ताचे खातीर जिवच्या सोमेस्ता खातीर मेलो होय आमी आतां पळयलें आमी ताचेच सारक्याचे जाल्या ताच्यात सारक्याचे आमी जाल्या आमी पळयलें न्ही होय आतां आमी ताचे बरी जाल्या उपरांत ताचे गुण कितें आतां जेजूचे ते गुण कितें जेजूचे गुण ताचे ते निस्वार्थपण ताणे तो ताचे खातीर जियोना तो ताची बापाची खुशी करचे खातीर तो जियेलो तो ताचे खातीर जियोना
आणि ताची बापाची खुशी करूंक तो जियेलो. बापाची खुशी कितें आसा तें तो करूंक तो जियेलो. तो कुर्सार तो मरतना वा कुर्सार ताका किळयतना ताणे एक ते मोरगाती ताचे खातीर ताणे दवरूं ना. सगळें ताणे मनशा कुळा खातीर ताणे दिले. वैगी एक ते मोरगाती ताचे खातीर ताणे दवरून घातले. त्या खातीर तो म्हणटा आनी मुखार सगळें ताणें मनशा कुळा खातीर म्हळ्यार आमचे खातीर ताणें दिले. आनी आतां आमी जिवन आसा वैगी आमी जिवन आसा तो कशें ते निस्वार्थपण ताणें दाखयलें. ताणें खंयचेय ताणें दवरूं ना. सगळें ताणें मनशा कुळा खातीर वरयलें. आमी आतां जिवन आसा ताच्यात त्या अंतू आमी जिवन आसा. आमी जियेतल्यांनी बरी आमी कोणा खातीर जियेता आमी आमचे खातीर आमी जियोवचे न्ही. आतां बगार आमचे खातीर मेलो आनी उपरांत जिवान जालो ताचे खातीर आमी जियोंक आसा. आनी तो कितें तो समेस्ता खातीर मेलो जाल्यार आमी जिवन आसा ताचे स्वरुपायेचे ताचे स्वरुपाय खाणयोन आमी जिवन आसा परजळीत जावन आमी जिवन आसा. आतां जियेतल्यांनी आमी निस्वार्थपणांत जियोंक आसा. आमचे ते स्वार्थपण आसूंक नजो. आमी ताणें आमचे खातीर सगळें ताणें वरयलें. सगळें ताणें ताची सगळें ताणें दिलें. आनी आमी मात्र आमी कितें आमी काम करता जाल्यार आमच्या स्वार्थपणा खातीर आमी वा कितेंय करता जाल्यार आमच्या स्वार्थपणा खातीर आमचो घोव आमची बायल आमची भुरगीं अशें आमचें जिवीत जालां बरी आमच्या स्वार्थपणा खातीर जियोवचें जाला. जाल्यार हांगा सोमी क्रिस्त सगळ्यां खातीर सगळें ताचे मेन गूण तो निस्वार्थपणांत तो जियेलो. आमी तशेंच आमी क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार आमी जोडटा आमी सगळें करता क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ता खातीर आमी जियेना. आमी ह्या संवसारांत कितें सांगता ताचे खातीर मात्र आमी जिवन आसा. ह्या संवसाराची आशे वा संवसाराची कितें आकांक्षा आसा वा आमचे बायलेचे वा आमच्या भुरग्यांची आशा ते परिपूर्ण करचे खातीर आमी जिवन आसा. आमकां उडास ना जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर मेलो. ताणें सगळें ताचे एक तेंबो रगत ताचे खातीर दवरी नासतना ताणें सगळें आमचे खातीर ताणें दिलें. आनी जाल्यार आमी आतां जियेता आमी आमच्या स्वार्थपणा खातीर. प्रेज गॉड हालेलुया. त्यात देखून आमकां हर एकल्यां की आमकां अर्थ जाय. आमी मस्तपटी म्हणटा आमी हांव 2 वर्सां जावन मागणें करता हांव 3 वर्सां जावन मागणें करता जाल्यार म्हजे ते समस्ये परिहार जावना. कित्या खातीर कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या स्वार्थपणा खातीर जिवन आमचे हांगा म्हणटा देवाचे उतार जेम्स 4:3 घे म्हण एक पुटी घाला सिस्टर. जेम्स 4:3 तुमची 3 बचेचे 3:4 वा तुम्ही मागतात जावं तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशालयेक लागून पाड इराद्यान तुम्ही मागतात. अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टागत करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुम्ही नेणन गाय. आमी मस्तपटी म्हणटा न्ही वय आमी इतले मागता आमी म्हळ्यार आतां जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर मेला ताचे खातीर आमी जियेना. आमच्या स्वार्थपणा खातीर आमी जियेता. आनी आमी म्हणटा आमकां इतले वर्स हांवें मागले इतले रिट्रीट हांवें केले इतले वर्स हांवें हें केलें तें केलें हांव कितलें मागता. जाल्यार हांगा देवाचें उतर म्हणटा तुमी मागता जावयेत पूण तुमकां मेळना. कित्याक तुमच्या कुशालायेक लागून पाड इराद्यांनी तुमी मागतात. तुमच्या कुशालायक म्हळ्यार तुमच्या स्वार्थपणा खातीर तुमकां कितें जाय ताचे खातीर तुमी मागतात. त्यात देखून ते कितें जाता ते पाड इरादा जाता. आमी दुसऱ्यां खातीर वा दुसऱ्यांच्या एक बरेपणा खातीर आमी मागना वा दुसऱ्यांक हेल्प जावचे बरी आमी करिना. आनी आमचे कितें सगळे स्वार्थपणांत भरिल्ले मागणे जाल्ले वरवीं आमी करची कामां स्वार्थपणाची जाल्ले वरवीं आमचो उद्देश पाड आसले वरवीं आमी मागतात जाल्यार आमकां ते रिजल्ट पळोवंक जायना. प्रेज गॉड हालेलुया. थँक यू जीसस. जाल्यार कोणी सांगेती
आणि जेम्स 3:14 घाल सिस्टर. तांतो तो जेम्स पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसोरू आणि स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार तुमचीच बडाय करून स्वता विरोध फटकिरे जायनाकात. करेक्ट. कित्याक हांगा जेजू क्रिस्त सगळ्या खातीर मेलो वैगी, सगळ्या खातीर तो मेलो ताचे ते स्वार्थपणान नातले आणि आम्ही स्वार्थपणांत आम्ही जियोन आमच्या काळजांनी कठीण मोसोर स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार आम्ही सांगूंक जायना हांव क्रिस्तांव, हांव हाचे खातीर हांव जियेता, हांव जियेता बरी आमच्या कुटुंबा खातीर वा आमच्या म्हाका जाय जाल्ल्या म्हजी खुशी म्हजे आशे परिपूर्ण जावच्या खातीर आणि हांव सांगता हांव क्रिस्तांव, हांव जेजू क्रिस्ता खातीर जियेता. खंडीत जावन हांगा सांगूंक जायना. हांगा बाडाय उलोवंक तुम्ही बाडाय उलयता जाल्यार तुम्ही सता विरोध फटकिरे म्हणून सांगूंक जाता. प्रेज गॉड. सांगेत गे ब्रदर पीटर ब्रदर आसा. आम्ही क्रिस्तांव म्हणून आम्ही कोच्चून काणयोंक साध्य ना. आमचे स्वभाव स्वार्थपणाचे जावन आसा. पण आमच्या काळजांनी काय बरयला कठीण मोसोरू आणि स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार तुमचीच बाडाई उलोवन स्वता विरोध फटकिरे जायनाकात. आता तुम्ही सांगल्या बरीच हांगा देवाचे उतर म्हणटा स्वता विरोध आम्ही जावंक पुरो, आम्ही बायबल वाचता जावंक पुरो, मिसा घेता जावंक पुरो, हरी एक आम्ही करता जावंक पुरो देवाचे उतार. पूण हांगा बरयला म्हण पूण आमच्या काळजान कठीण मोसोर आणि स्वार्थी अभिलाषा असल्यार आमचीच बाडाय उलोवन स्वता विरोध फटकिरे जायनाकात. आम्ही सतान आसूंक गी पुरो पण सतान असल्यार जर तर आमचे ते कठीण मोसोर राग आसा जाल्यार आम्ही काय करता आमचीच बाडाय उलयता. ते सता विरोध आम्ही काय करता फटकिरे जिवीत आम्ही जियेता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशें जाता आम्ही देवाचे उतार आयकता, काय म्हणटात हरी एक काम करता देवाच्या राजाचे. पूण जायते फावटी थोड्या संगतींनी आमच्या ते थोड्या कारणाक लागून मोसोर आसता, आमची आशा आसता, आमचो फायदो आमी सोदता. ताका म्हणटा जर तर आमच्या भितर ही पूर आसल्यार आमी स्वता विरोध उलोवन आमचीच बाडाय उलोवन आमी फटकिरे जावन आसता त्याला फटकिरे जावन आसता. कित्याक देवाचे उतार सांगता मुखार कंटिन्युटी करना असली जणवाई वयर ताव देंवन येना म्हणटा. पुरा विषय जर तर म्हणजे ते मोसोर राग द्वेष स्वार्थी मन वसल्यार ही पुरा देवा तावन न्ही वयर जावन म्हळ्यार हरी ही संवसारात जावन येता. आमी केदाळा म्हणसर ह्या संवसाराक लाभदोन जियेता म्हणून आमी वाचले संवसाराक लाभदोन जियेल्यार आमी देवाचे दुस्मान इश्टागत करचे म्हळ्यार. कित्याक संवसार हरी एक आमकां आत्मीक सत्य विरोधत्व शिकयता, विरोधत्व उलयता, दोळ्याक दिसचे संत्युक्त उलयता. त्या देखून आमी संवसाराची इश्टागत केल्यार आमी देवाचे दुस्मान जाल्ल्या बरी. त्या देखून हांगा म्हणटा असली जन्माई वयर ताव देंवन येना ती संवसारी या संवसाराची आणि कीळ सैमाची देवसराची. जर तर आमी देवाच्या उतरांत असल्यार जर तर एली पुरा सवयो आमचे ते असल्यार आमी सांगूंक जायना आमी देवाची भुरगीं म्हणून. कित्याक आमी देवाचे उतर सांगता तुमच्या तोंडान काय म्हणटात जरीचे उदक आणि काले काले आसा न्ही येवन वचो दोनी एकच तोंडांत वळोवंक जायना म्हणटा देवाचे उतार. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी देवाची भुरगीं सांगून जर तर आमचे ते असल्यो सवयो असल्यार आमच्या जिवितांत ते बरेपण पळोवंक या देवाची महिमा पळोवंक आमी अडखळ करता. आमी ओडोन पळयले आमी रूपांतर म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत आमी प्रतिबिंबीत करता. आरशे कशें ब्रदर सांगल्या बरी आमी आरशे म्हळ्यार आमकां कळटा प्रतिरूप दिसता. तस आमी जेजू क्रिस्ताचे आमी प्रतिबिंबीत करता आमी आरशे जावन आसा. जेजू क्रिस्ताक आमच्या मुखांत पळयचे जाल्यार आमचे नडते आमचे उलोवणे एक संगती जेजू क्रिस्ता बरी फात आसा ते तेदाळा मात आमच्या जिवितांत ते रुपांतर जाल्ले पळोवंक जाता. केदाळा तो आत्मो आसा ती मात्र एले संगती पळोवंक जाता. त्या देखून
रोमन्स 12:2 म्हणटा या संसाराची साल तुम्ही आदार घेता आमचे मन नवी जायचे केदार आमचे मन आम्ही परिवर्तन करता देवाच्या उतराप्रमाणे त्या जाणां मात्र आमचे जिणेचे रूपांतर जाता जर तर आमची मन आम्ही परिवर्तन करिना जाल्यार आमचे रूपांतर जावंक साध्य ना कशे आम्ही तुम्ही ओडोल सांगल्या बरी मैजेन देवाची परजळतले कित्याक तो देवा लागी उलयल्या वरवीं तशेंच आम्ही देवाच्या एकवटान असल्यार बसाचे देणे नसल्यार देवाच्या उतरात असल्यार देवाचे उतार कितें सांगता ते आम्ही सदांच ताजे एकवटान त्या रिलेशनशिप जियेल्यार आमचे जिवितांत ते परजळ असता एक उजवाड असता पळयतना आमकां कळटा ह्या मनशातय देवाचो आत्मो आसा तो देवा सांगात एकवटान आसा म्हणून ताच्या तोंडार ताचे काय म्हणटात ते परजळ पळोवन आमकां कळी जाता त्या देखून गरजेचे जावन आसा हितून संबंध आता मनीस जिजो लागी देवा लागी उलयलो तशेंच आमी देवा लागी उलोवंक आसा आमकां कोत्ता देवा लागी उलोवची भास जावन आसा आत्म्यातावन आत्म्याक भासाचे देणे आमी चड आनी चड भासाचे देण्यांनी सांगात उतरान आमी चड आनी चड वेळ कशी ना कशे मैजेदय असले परजळ आमच्या जिवितांनी अनुभव करूंक जाता कित्याक आज आमकां कळीत आसा जेजू क्रिस्त आमच्या भितर आसा त्या देखून आमी ताचे प्रतिबिंबीत करता आश्चर्य जावन आसा आमच्या मुखांतर तो वावर करता आमी केदारां आमी देवाच्या उतराप्रमाणे खाच्या भावार्थान ताच्या उतराकार आसतना तो आमच्या मरिफांत रियेक करता तेन्ना आमच्या जिवितांत ती देवाची महिमा रियेक पळोवंक साध्य जाता प्रेज गॉड Praise God. Thank you, Jesus. कोणी कोणाक सांगूंक आसा जी ना जाल्यार आमी एक अर्घ मागणे म्हणया सांगतात गे सिस्टर जीसस कोणी अर्घ मागणे म्हणटात गे ओके मगळ बापा अर्गां तुका दिसता बापा आयच्या दिसाक सर बापा आयच्या दिसा तुवें आमकां जायतीं सतां तुवें आमकां शिकयलीं आनी त्या जायत्या सतां वरवीं आमी कशें तुजे बरीच आमी तुजे आरशे जावं म्हळ्यार तुजे प्रतिबिंबीत जावंक आमी कशें जावचें म्हणून आमी रुपांतर कशें जावचें म्हणून तुवें आमकां आयच्या शिकोवणेद्वारे तुवें आमकां शिकयलें बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता वय बापा आमी सबार संगतींनी आमी संवसारांत आमी हर एका मेटांत आमकां तुजे विरोध आमकां कितें आमकां संवसार शिकयता तें आमी धरी नासतना आमी तुजें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे हांवें म्हजें जिवीत बांदून हाडल्यार आनी ताचे वरवीं हांवें म्हज्या जिवितांत बदलावण हाडल्यार तुजे सवें आनी तुजे महिमेचे मुकुट जावन ह्या संवसारांत एक जैत्यवंत मनीस जावंक आनी तुजी महिमा ह्या संवसारांत हांगाच आमी ससनाचें जिवीत म्हळ्यार एका खऱ्या देवाक हांवें वळखोवचें आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक हांवें वळखोवचें जावन आसा हे हांव भवार्थान हांव केदाळा मानून घेता आनी स्विकार करता ताचे वरवीं म्हजे थंय हर एका ह्या संगतींत ह्या संवसाराच्या संगतींत हांव भायर येवन तुजे सवें एक रुपांतर जाल्लो एक व्यक्ती जावन म्हाका मुखार येवंक धैर्य मेळटा वय बापा ते तुज्या उतराद्वारे मात्र साद आसा आनी तुज्या त्या भवर्ताच्या बसवण्याद्वारे वय बापा ते भवर्ताचे बसवणी हांव केदाळा हांव स्विकार करन ते ताचे प्रमाणे हांव जियोंक शकता केदाळा एक हांव एक संपूर्ण असो आनी एक परिपूर्ण तसो एक मनीस जावन तुजे
तुझे बरीच हांव एक प्रतिबिंबीत व्यक्ती जावन जियोंक म्हाका ह्या संवसारान साद आसा म्हणून तुवें आमकां आयच्या शिकवणेद्वारे तुवें आमकां उगडापें केलें बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा हे मागणें करता तुझ्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन. थँक्यू ब्रदर. Thank you, brother. Thank you, sister. Thank you all. थँक्यू. शुक्रार दीस आमचे रेतीर आसा. येया एक दिसाची रेतीर सकाळी जावन सांज पर्यंत संजेर 4 वरां म्हणसरी. प्रेज गॉड. थँक्यू जी. Praise